पर्यटन मंत्र्यान उतर दिवनूय दृष्टी लायफगार्ड एजन्सीन गोंयच्या भुरग्यांक कामावेल्यान काढले। गोंयच्या दर्यावेळांचेर लायफगार्डाचो कॉन्ट्रॅक्ट दृष्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्विसेस कंपनीक मेळूंक नाशिल्ल्यान लायफगार्डाक काम ना म्हूण तांकां कामावेल्यान काढल्यात अशें कंपनीचो संचालक म्हणटा। तातूंतल्या 634 लायफगार्डाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळिल्ली दृष्टी लायफ सेव्हिंग कंपनी घेतली अशेंय संचालक उलयता। दोन्ही कंपन्यांचो संचालक एकूच। पर्यटन मंत्री म्हणटा गोंयच्या भुरग्यांक काडूंक मेळचें ना। फाटली 6 वर्सां गोंयच्या दर्यावेळेर लायफगार्ड म्हूण काम करपी बऱ्याच लायफगार्डांक कामावेल्यान काडून उडोवपाचें कंपनीन थारायला। तशी नोटीस कंपनीन कामगारांक दिल्या। 8 जाणां घेतला, 22 जाणां एका 14 जाणां तेणी भायर उडयला। रिजन काय दिना आनी जे कोणाक काडल्या पळय तेंकां कितें सांगलां तेणी मागपा गेले आमगे कितें आमकां लेटर करा। तेणी म्हळ्यार लेटर बिटर काडना तुमकां डायरेक्ट हें करता म्हणून भायर उडयता म्हणून। कोणा सांगता सांगा मागीर जात तें कर फुडले स्टेप आतां आमकां ट्युरिजम मिनिस्टरा जाता तितले आमकां कॉन्ट्रॅक्ट हितून दवरनाका, एक तरी ट्युरिजम अंडर करपाचें नाजाल्यार सोसायटी अंडर करपाचें। फाटली 6 वर्सां दृष्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्विसीस दर्यावेळेर लायफगार्डाची सेवा दिताली। आतां हें काम दृष्टी लायफ सेव्हिंग प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी करतली अशें कंपनीचो संचालक मनोज अग्रवाल म्हणटा। 634 कर्मचाऱ्यांक नव्यान घेतले। The contract with Drishti Special Response Private Limited and the Government of Goa came to an end on 30th June 2014. Since there is now no work with Drishti Special Response, those lifeguards have their employment with the company has come to an end, which is as per the employment letter. We are waiting for the work order first. Once the work order comes, we have identified people who will be issued the employment letter. They will be issued employment letter. About 634 people will be issued employment letter. कॉन्ट्रॅक्ट कोणाकूय मेळ्ळो तरी सध्या कामाक आसात त्या लायफगार्डांक कामार घेवचेच पडटले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार म्हणटा। मात दृष्टीन बऱ्याच लायफगार्डांक ह्या आदींच काडून उडयल्यात। नव्या कॉन्ट्रॅक्टा हेज्या प्रमाणे टेंडरा प्रमाणे जे भुरगे जे इतके वर्सां सर्वीस दिता 5-6 वर्सां सर्वीस दिता तेच भुरग्यांक कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसूं खंयचीय कंपनी सर्वीस दिणारे आसूं तांकां घेवपाक जाय ह्या त्या कॉन्ट्रॅक्टान आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक घरा धाडले तांचे कडेन आपली कसलीच इश्टागत वा दुस्मानकाय ना अशें ESGचो उपाध्यक्ष दामू नायक म्हणटा। कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्ल्यान ESGन 17 कर्मचाऱ्यांक जुलय सावन घरा धाडल्यात। इतले मजगती ESG फातोड्डेच्या उक्त्या मैदानार वर्ल्ड कप फुटबॉलाच्यो क्वॉर्टर फायनली सावन मॅची व्हडली स्क्रीन घालून दाखोवपाची आसा। की जर काम करना तर चल घरा। इट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हांगा परफॉर्म करपाक जाय। एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा हे हांव 11व्या वर्साचे फिल्म फेस्टिवल साजरे करता। 11वें वर्स ज्या आयडिया ज्या विजनान ऑनरेबल मनोहर पर्रीकर हाणें जें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट केल्लें आनी ज्या विजनान ते एंटरटेनमेंट सोसायटी बिल्ड केल्ली त्या विजन आयज पर्यंत जालां काय ना तेंय पळयात। तांचे कोणा कडेन म्हजी व्यक्तिगत दुश्मनी ना आनी खूब दोस्तीय बीन ना। दोस्ती म्हटल्यार तांकां हांव दवरतलो आनी दुश्मनी म्हटल्यार तांकां काडटलो अशेंय बीन ना। काम करपाचें काम करतले तेंच तुजें उत्तर दिता। जे काम करतात ते काम करतले, जे काम करनात ते वतले। 4 जुलय सावन वर्ल्ड कपाचे क्वॉर्टर फायनली सुरू जातात। ESG ह्यो मॅची फातोड्ड्या उक्त्या मैदानार दाखयतली। ताचे पयलीं दर दिसा सांजे 6 एक फिल्म दाखयतले। हो कॉन्ट्रॅक्ट खाजगी कंपनीक दिला। हे रवींद्र भवन मडगांव ताचे ऑपोजीट जे मल्टीपर्पज हॉल आसा स्विमींग पुलाच्या सायडीन नेहरू स्टेडियमाचेर ते करतात आनी ताजें उक्तावण 4 तारखेक जातलें। पयली मॅच फ्रांस वर्सीस जर्मनी जी आसा क्वॉर्टर फायनल ते क्वॉर्टर फायनला पासून जातलें आनी ते टील फायनल पर्यंत आसतली। सरकारी पैशांचो अपव्यय न करता वायट म्हणजे मेळटा तसो खर्च न करता लोकांक वेवस्थीतपणान काही प्रायोजक घेवन हो विशय जो आसा तो लोकां कडेन व्हेल्लो आसा आनी हातो करतात। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। डॉक्टर मोहनाचे डायबिटीज स्पेशालिटी केंद्र गोंयान पणजे कांपालार सुरू जाला। पणजे एका हॉटेलांत जाल्ले केंद्राचे उक्तावण सुवाळ्याक भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आशिल्ले। We're doing much more than that. Our vision is very large
And we wish to collaborate with the government, with the university, with the public, with organizations. Our mission is not just come and make a clinic, make some money, and then not at all. That has not been there right from the beginning. Right, my father's days was not there. We do much more than that. केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेन इको कल्चरल फिस्ट दवरला. शुक्रारा पणजे मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत महोत्सव जातलो. इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेजीस ब्रागांजा हांच्या कोलॅबोरेशनान 4 जुलय सांजे 4:30 ते 6:30 ह्या दरम्यान इको कल्चरल फिस्ट किंवा आमी ताका मराठीन वसुंधरेचा ठेवा असो एक किंवा वेद वसुंधरेचो असो एक कार्यावळ आंखल्या. पर्यावरण जागृती करपा खातीर असो एक वेगळो कितें कार्यक्रम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 48व्या अस्तंत विभागीय टेबल टेनिस सर्तीक बिरेस्तारा सावन सुरवात जाल्या. LICची ही सर्त पणजे कांपाल इंडोर स्टेडियमाचेर चल्ल्या. शुक्रार मेरेन ती चलतली. सर्तींतले पयले 4 खेळगडे अखिल भारतीय LIC टेबल टेनिस सर्तीक पात्र थारतले. राष्ट्रीय पांवड्यार खेळपी प्राजक्ता तिपळे आनी श्रुती तलनीकर हे सर्तींत खेळटात. ऑर्गनायझेशन खूप छान केलेलं आहे गोवामध्ये आणि जे काय व्हेन्यू आहे किंवा हॉटेलचं राहणं वगैरे आहे इट इज गुड. लास्ट इयर पण मी खेळलेले आहे ह्या सगळ्यांबरोबर. आता पण खेळणार आहे. आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू प्ले विथ देम आणि सगळे फार एनकरेजिंग असतात. जे अपोनंट्स आहेत ते पण खूप एनकरेजिंग आहेत. म्हणजे एक स्पोर्ट्समन स्पिरिट खूप चांगलं आहे स्टाफमध्ये. सो इट इज ऑलवेज फन टू प्ले विथ देम. It is good to play with them. Everybody is so enthusiastic for the tournament. I mean, we also enjoy a lot with them. Though everybody is so aged, still they want to play. They want to win. Their sportsman spirit is so good. We seriously like them to watch play. इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.